न्यूसेन्स क्रिएट करपी म्हणजे ड्रग्सा पासून सगळे सो बिचोले आमचे PI आणि DYSP तांच्या अगेन्स्ट एक्ट जावपाक लागला. म्हाका दिसता बऱ्याचशा थोडेशे भुरगे आसता हितून इनवॉल्व आसले तांकांय थोड्या जाणांक अरेस्ट केला. बरी गजाल आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीन जे कोण आहा पळय न्ही तांकां जाता तितके बेगीन आतांच सुदरपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता थोड्या जाणांनी जर आपलो भुरगो अशा पद्दतीन कोण जर मातसो आहारी गेलो जाल्यार ताका डिएडिक्शन सेंटरान व्हरून दवरचें जेणे करून फुडें तरी ते भुरगे सुदारतले. पुलिसांक फ्री हँड आसतले टोटल 100% फ्री हँड हा पयलीं आसलो आतां हेज्याय फुडें आसतलो. साखळे आणि आसपासच्या वाठारात आमकां खबर आसा की आयज ड्रग्सच्या विळख्यात बरेच तरुण आणि बारीक बारीक भुरगे अडकलेले आसात. तर ह्या कारवाई नंतर तांकां कितें तरी आळो बसतलो. फक्त एकूच मागणें आसा की ही कारवाई काही काळापुरती मर्यादित न रावता ती सतत चालू उरची. सतत या गोष्टीचो पाठपुरावो करीत रावचो आणि ह्या ड्रग्सचे समूळ उच्चाटन ह्या वाठारांतल्यान पूर्ण गोंयांतल्यानूच जावचें ह्या खातीर पोलीस यंत्रणेन सदांच सतर्क रावचे. ज्या तरेन सध्या पुलिसांनी जे ड्रग्स पेडलर किंवा हो जो गुळयो वखदाचो धंदो चालू आसा त्याच्या विरोधात धडक कारवाई केला आणि अनेक लोकांक तेंच्यांनी अटक केल्ली आसा. बरी गजाल आसा. त्याच्या खातीर हांव गोवा पुलीस हेंचे मना पासून अभिनंदन करता. देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर हांव सगळ्यां कडेन मागूंक सोदता प्रत्येक नागरिका कडेन की ही जी घाण आसा ती समूळ नश्ट करपा खातीर आमच्या कडच्यान जितको कितें करप जितके प्रयत्न करप शक्य आसा ते आमी करया. आमकां जर कितें गजाल कळ्ळी जाल्यार आमी ताबडतोब पुलिसांक सांगया. आनी आमचे सांखळे अशी हेजे सांखळे एक एज्युकेशन हब आहा. सगळें हायर सेकंडरी म्हणत कॉलेज म्हणत जॅम म्हणत सगळें आसा. थंयसर पळय ज्यो पळय ह्यो एक्शनी पळय ते एरियेकसून चल्लेले आसा तेजेर आमी सदींच आमी सांखळेकार आनी एज अ कावन्सिलर म्हणून किंवा आमची म्युनिसिपालिटी सदींच आमी आमच्या होम डिपार्टमेंटा फाटल्यान म्हणत म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा फाटल्यान आसतली. आनी हेजे आमी परतून एकदां पुलीस डिपार्टमेंटाचे हे सगळें चालू आसलें तेज्या बद्दल आभार मानता. मोहीम सुरू केल्या ती कंटिन्यूस दवरपाक जाय. नाल्यार 4 दीस केले आनी मागीर ओग्गी रावले आनी जे कोण मूळ आहा पळय ताका हात घालपाक जाय. जे कोण ओडटा तांकांय बी भंय उरपाक जाय. कोण विकता तांकां भंय उरपाक जाय. पुलीस म्हणजे कितें पळय तें हे कळपाक जाय. पयलीं आमी आयकताले की बीच लेवलाकूच ती ड्रग्स खपताले विकताले खपताले तशें. पूण आतां ते ग्रामीण भागांनी पावल्या. आमच्या सांखळेनूय पावले अशें आयकलां हांवें. पूण हें सगळें सद्या बंद जावंक जाय. हितून जे कोण मेन कोण आसा पळय सगळ्यान व्हडले डिलर बी तांकां धरपाची खरी गरज आसा. आनी ही अशीच मोहीम चालू करची आनी सबंद गोंयांत ही मोहीम चालू करची अशी म्हजी मागणी आसा.